हांव शिवा गांवकर माया गांवचो। त्या दिवशी सीएमाची रॅली जाली, त्या रॅलीक जो माळ्या गांवांत जो प्रकार घडलो ते बद्दल म्हाका एक सांगपाचें आहा की आमकां सीएमाक किंवा आमदाराक आमकां दोश दिवपाचो नासलो, पण एक जमनीचे आनी एक आमकां कसले अधिकार ना ताका लागून हो विशय घडलो। पण आयज पेपरार येयला की प्रवीण कितें करूंक ना अशें म्हणटा, पूण हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना 17चें इलेक्शन जाल्लें तेन्ना प्रवीणान ह्या गांवांत आमकां उतर दिल्लें की जो जॉब पयलीं करतलो तो ह्या मावळियां गांवांत करतलो म्हणून सांगलेलें आनी तें तेणी करून दाखयलेलें आसा। तशेंच तेणी एक दोणाची सेट बांदता म्हटलेली ती बी बांदली, पण मातसो टायम जालो, पण बांदली ती स्वताच्या खर्चान बांदलेली आसा। जी पंचायत जी आमची पंचायत सुद्दां नासली गांवांत, आमी रेंटाक आसले 18 म्हयने वनवास करता तशी, ती सुद्दां तेणी आपल्या स्वताच्या खर्चान पंचायत करून आयज आमी पंचायतीन ते बसता आनी लोकांक खुबशा फायदो जाल्लो आहा। अशी तेणी कामां केल्ली आहा, जॉबय केल्लो आसा, पण आनी करता म्हणून आमकां सांगला बी। पण कारण विशय घडलो इतल्याच लागून की ह्यो जमनीच्या वादाक लागून ह्यो इतको प्रकार घडलो आहा। तेन्ना सीएमान जेन्ना आमी एका जेपी इलेक्शन बहिष्कार केलो तेन्ना सीएम जावं कोण तरी येवन ह्या गांवांत विचारपूस करपाक जाय आसली, ताका लागून कोणूच येवंक ना। फक्त इलेक्शन टायमार हेका लागून तो मातसो गोंधळ जालो। तर आमचो जमनीचो प्रश्न असा की ज्यो स्किमी सरकारान काडल्या पण आमकांच्या लोकांक मेळपाक खूब मुश्कील जाता, ताका लागून। आनी आतां तुमी PMY काडल्या तर अशी घरां मातयेची आहा की तांकां केन्ना कोसोन खंय ते घडात पळय ते सांगता येयना। ते जी PMY आहा ती हांवें फायली करून 4 वर्सां आयज धाडलेली आसल्यो, पण ते रिटर्न येयले की NOC आमकां। हांव म्हणटा की NOC जर ते हावस टॅक्स फारीक करता ती NOCची गरज नासली, तरी आसतना ते फायली येयल्यो। ती हांव एक त्या दीस सीएमा कडेन मांडपाचो आसलो, पण तो गर्देन हांव मागीर वाद जालो म्हणून मांडूंक शकूंक ना। पण तेचेर लक्ष सीएमान घालपाची अत्यंत गरज आहा। तशेंच रस्त्यांक सुद्दां जो सारको धुंवर जाल्लो आहा रस्त्या परते ताका सुद्दां आमी जेन्ना उलयले की आमकां रस्ते जाय, ताका लागून सुद्दां बहिष्कार जालो। पण ते रस्त्याचे करता म्हटल्यार तिका NOC जाय म्हणलें। तेन्ना आमीच तेन्ना सांगलें सीएमाक आमदाराक आमच्या की सर म्हटलें NOCची घेवन जाल्यार आमकां रस्ते नसल्यार जाता, पण NOC शिवाय कर, जे पयलीं जाल्यार तशेंच करा अशें आमी मान्य केल्लें। पण तेणी खूब ट्राय केली, पण ते कारणाक लागून उरले, ताका लागून ह्यो सगळो बहिष्कारय जालो आनी बोवाळय जालो। म्हत्वाचो प्रश्न म्हटल्यार सीएमाक आमकां हेच्या बद्दल कितेंच करपाचें नासलो वाज, पण ह्या गांवचो जो जमनीचो विशय आहा तो तुमी मांडपाची अत्यंत गरज आहा। आमदारान आमकां ह्यान पयलीं सुद्दां भरपूर मदत केल्लेली आसा। आमचे डेव्हलपमेंट आतां एक मेन विशय आमचो आसा लायटीचो। लायट आमची डिस्कनेक्ट केल्लेली, ती सायटीक डिस्कनेक्ट आसलेली तेन्ना ऑलरेडी डिस्कनेक्ट केल्लेली सुद्दां, पण ते आमदारान हें करून आमची हें केली, लायट दिली आमकां परतून। जाल्यार कोणीच कितें उलोवंक ना। आतां जे आमदारा बद्दल कोण कितें उलयता पळय ते आमकां तेंचें सारकें दिसना, आनी खंयच्या पार्टीन तांकां सपोर्टय केला आसतलो कोणी। पूण हांव आमदाराक एकूच सांगूंक सोदतां, आमी तुज्या फाटसून आसा, आसतले आनी ह्यान फुडें आमी तुज्या वांगडा रावतले।